बारे में ये है कि हम ईद इसलिए मनाते हैं कि मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा की जाए। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ईद ये कुर्बानी वाली ईद है कि इसमें कुर्बानी दी जाती है, कि इसमें जो है कुर्बानी इसकी भी दी जाती है कि सिर्फ जानवरों की नहीं, और सिर्फ जो है जानवर कुर्बान नहीं किया जाता, बल्कि ये भी कुर्बानी दी जाती है कि जिसके पास पैसा हो, जिसके पास माल हो, अगर वो ये कुर्बानी न दे तो जो है वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए, हमारी ईदगाह में ना आए, हमारी नमाज में ना आए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वईद है। आमची आयज बकरीद ईद उल अधा ईद म्हणटा ती आमची एक सॅक्रिफायस, एक मनशान कशी सॅक्रिफायस जावचो, एक मनशेपणाची एक हें आसता ती दाखोवन दिता। आमी बकरीद ईद म्हणटा ती सगळे घरान आमी एक सॅक्रिफायस अशें म्हणून आमी कुर्बानी दितात, आमी बोकडे खातरतात, म्हळ्यार एक आपूण लायक करता तशें मनशे बऱ्यांतल्यान बरो आमी जनावर आमी कुर्बान केल्लो जाता। हांव मागता प्रत्येक आमचे जे गोंयकारां कडेन की ईदाची तांकां मनांतल्यान एक आमची सगळे मुस्लीम जावं तो आमचो हिंदू म्हजो भाव जावं क्रिश्चन म्हजो भाव जावं सगळे तांकां हांव ईदाची परबी दिवंक सोदता। आनी हांव मागता की देवान सदांच आमकां खुशालकाय धरची, मेळून दवरची। इशीच ईद सगळ्यांच्या घरान आसची, ते आमचे मुसलमान हिंदू क्रिश्चन सगळ्यांचे आसूं, आमी मेळून रावपाक जाय ही आमकां एक दिशा दाखोवन दिता। आनी कुर्बानी म्हणटा ती आमची एक अशी आसा, आमकां एक त्याग दिवपाचो, आमी प्रत्येक ती फ्रेंडशिपीन जावं ते खंयची आमी बरेपणान जावं ते भाशेन आमकां एक शिकयल्लें आसा, आमकां एक सांगलेलें आसा की एक ईद म्हणटा ती आमची सदां घरान एक खुशालकाय आसची म्हणून। हांव प्रत्येक गोंयकाराक खरी मनांतल्यान सांगता की आमी सगळे जाण मेळून रावपाक जाय, आमकां केन्नाच अशी भेदभाव आसपाक जायना, जातीपाती आसूंक जायना। आनी ईद म्हणटा ती आमी सदांच देवाचे कृपेन सगळे घरान आमी बरे हितून खुशयेन दवरपाक जाय। हांव प्रेसाक सकाळीं सावन सगळे जाण आसलेले, हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, ते मुद्दाम हांगा येवन रावले। सकाळीं आमचे आतां पयलीं 8:00 9:00 कशें जातालें, पूण आमी सदां आतां सकाळीं 7:00 आमची हांगा नमाज जाली मस्जिदेन, बाकीचे सगळे मस्जिदेनूय आमी 7 7:30 नमाज वाचून कुर्बानीची आमी तयारी करपाक भायर सरलेले। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.